गीत घेऊया पेज नंबर 6 A13. Ekloć amco somi, ekloć amco bawat, ekloć amco bałtis, ekloć amco diebab, dewanka pojta, ja poniał sobta, tosle amcie dziwit, soundini rotori, dekunami gajda, ekloć amco somi, ekloć amco bawat, ekloć amco bałtis, ekloć amco diebab. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाचे इंतेंसावा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेंसावा जावन आसात जे पासत ह्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्यो ते आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया. तशेंच आयज आपल्या काळजाराचो दीस आनी जल्माचो दीस जे समोर रमतात तांचे पासत पूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आनी आख्ख्या संवसारा पासत जे कोरोना व्हायरसाच्या पिडेंत आसात तांकां बरी भलायकी मेळोंक म्हूण तेंचे पासत पूण हें मीस भेटोवया. आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पर देव आमकां आपलो मोग म्हूण दाखयता. जेजू त्याच मोगाचो उदाहरण जावन आसा. आख्ख्या संवसाराक सोडवण दिवचे खातीर तेन आपले सगळे जिवीत आमचे पासत म्हूण दिलां. आनी तशेंच आपले शिकवणेन तो आमकां सदांच मार्गदर्शन म्हूण दीत आसा. जेजू जावन आसा दाखवेल आनी आमी तेचे फांटे. जर आमी सदांच ताचे सरशी रिगून म्हूण रावता आनी भावार्थ आनी विश्वास ताचेर दवरता तर आमकां सासणीक जिवीत फावो जातलें अशें आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां शिकवण म्हूण मेवता. बरेच फावट आमच्या जिवितान चडशे अडचण्यो त्रास आनी कश्ट आमकां सोसूंक म्हूण पडटात. तरी पूण त्या सुवातेर आमी जेन्ना देवाक पयली सुवात म्हूण दिता आनी भावार्थान आनी विश्वासान आमी रावता आमकां एक मार्ग दिसती म्हूण पडटा. आनी त्या मार्गार जेन्ना आमी चलता आमी सदांच एके भाशेन खुशाल बरीत जिवीत जिवंक म्हूण जाता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, सदांच भावार्थ विश्वास दवरीत आसतना आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात जे पासत आमी देवा सरशिले पयस म्हूण वेता त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आतां आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुरयां उच्चारून सांगता. मनान मनान चिंतून आनी तोंडान तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somiaka kludkor, somiaka kludkor, Kristaka kludkor, Kristaka kludkor, somiaka kludkor, somiaka kludkor. Mój madeva kutsurgi, ani shanti dacha ishta sansari. Sorvespora deva, sorgi charaya, sorpodvida deva,
सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी ऐकून घे मोहिमा देवाकूच सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेची सुक्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवाकूच सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचेर विश्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सालू जेरुजाल्यान पावलो तेन्ना शिसाच्या जोम्यांक एकठांय जावंक प्रतीन कोत्तालो, पूण तीं सगलीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शीस म्हूण सोत मानूंक तीं फाटीं सोदतालीं. ताका घेवन बार्नाबास धर्मदूताशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामस्कान जेजूच्या नांवान ताणें शिव वर्तमान परगटलें. हें सगलें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सालू ताच्या बाराबर जेरुजाल्यान भोंवूंक लागलो आनी हुर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जिदेवां कडेन उलोवन आनी तांच्या लागीं हुजत करतोच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका शेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा तावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्या जुद्यान गालिल्यान आनी सामऱ्यान पवित्र सभा संवस्थायेन जियेताली आनी सोमयाची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन ती वाडत वेताली. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. साबाब, व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती कोत्तल्या. म्हणुया. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. ताची भोक्ती कोत्तल्या मुखार म्हज्यो आंगण्यो पालतलो. गरिबांक दादोशी जाय सोर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. तांचीं काळजां शांतीन जिवन सदांकाल. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा
आमी तुजी स्तुती करतल्या. सगली पृथ्वी शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताजेशी पोत्तून येतली. सगली राष्ट्रां मेलून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड मनीस. मातयेक पावयतलीं ती सोमेस ताच्या मुखार मान बागयतलीं. चाबाप, व्हडले सोबेन सर्वेस्परा, आमी तुजी स्तुती करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताजे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बालां ताजी चाकरी करतलीं. फुडल्या पिळगांक सर्वेस्पराची खबर परगडटली. अजून जल्मा येवंक नासलोले पोरजेक ताचें बरेंपण अशीं गाजयतलीं. हें सगलें केलां सर्वेस्परान. जाबाब, व्हडले सोबेन सर्वेस्परा, आमी तुजी स्तुती करतल्या. बागेवन सुवावांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोर कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचे अंतस्कोण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्या लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणें चलतांव म्हूण आमकां गोमून येतलें आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतल्या. कित्याक देव आमच्या अंतस्कोणा परस व्हड आनी सगळें ताका थावें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचे अंतस्कोण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितें आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटांव आनी ताका मानता तें आमी करतांव. ही तर ताची आज्ञा ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बाबात दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणें एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सवेन जियेता आनी देव ताचे सवेन जियेता. तो आमचे सवें जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सोमी म्हणटा, म्हजे सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. जो म्हजे सवें रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमची सवें आसूं. सांजो वापरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिश्यांक म्हणलें, हांव खरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुळवाडी. म्हजे सवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो तांणी अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडता.
हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जायात. म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशी फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सवे रेगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सवे रेगून रावता आनी जाचे सवे हांव रावतां तो शुभम फळां दिता, कित्याक म्हजे विरीत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. अशे फांटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आनी तुमकां ते घडटलें. तुमी शुभम फळां दिवची आनी म्हजे शीश तुमी जावचे, हे म्हज्या बापाची महिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयची वाचपां आमकां खरेंच सर्वेस्पोर देवाचो अप्रमीत मोग जो जावन आसा आमचे पासत तो आमकां दाखोवन म्हूण दिता. जेजू जावन आसा दाखवेल आनी आमी सगळे जावन आसात फांटे. पूण खरेंच जर आमकां आमच्या जिवितान शुभम फळां म्हूण दिवंक जाय तर आमी सदांच ताचे सरशी रिगून म्हूण रावूंक जाय, अशें आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां शिकवण म्हूण मेळटा. ही शिकवण जी आमकां जेजू आयज दिता ती आमकां जाणू. तरी पूण कितले फावटी म्हूण आमी आमच्या जिवितान सदांच जेजू सरशी म्हूण आमी रिगून म्हूण रावता. कितलो म्हूण आमी सदांच देवाचेर भावार्थ आनी विश्वास म्हूण दवरता. केन्ना आमच्या जिवितान त्रास, दूख, कश्ट, जे कितें आमचे संकश्ट आमच्या जिवितान आमकां सोसूंक म्हूण पडटा, त्या वेळार आमच्या मनान, आमच्या काळजांनी दुबाव कित्याक म्हूण येता? ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर जर आमी नियाळ म्हूण करता, आमी एके भाशेन स्वार्थी मनशां जावन आसा. स्वार्थाक लागून आमकांच जें जाय आनी जे वरवीं आमकां सक्सेस म्हूण मेवतली, आमकां ताचो फायदो म्हूण मेळटलो तें आमी पळयता. आनी जेन्ना आमकां तें फावो जायना, आमी एके भाशेन आमच्या मनांतल्या चिंतनांक एके भाशेन फुडें मार्गदर्शन म्हूण दिता आनी त्याच चिंतना वरवीं आमी वेता. आनी मागीर जेन्ना आमची वाट चुकता, आमच्या मनान, काळजान एक गिल्ट फिलींगशी येता. कित्याक म्हूण हांवें जी भितरल्यान कॉन्शियन्स म्हाका जें सांगतलें तें हांवें कित्याक आयकूंक ना म्हूण आमी चिंतता. आनी देव सदांच आपल्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमकां तो राखता आनी सांबाळता. तरी पूण आमकां ते दिश्टी म्हूण पडनात आनी मागण्या वरवीं परतून आमी देवा सरशी येता आनी मागणी करूंक म्हूण लागता, सर्वेस्पोर देवा म्हाका सोडवण दी म्हूण. एक जर आमी जे गार्डनर्स जावन आसा ताचेर जर आमी तांच्या जिविताचेर जर आमी नियाळ म्हूण करता, जे फुळां आनी फळांची जी झाडां जावन आसात, जे रोपतात ते कशें म्हूण करतात तें आमी पळयल्यार तर आमचें पूण जिवीत त्याच भाशेन जावन आसा. जी झाडां आनी फळां बरें फळां दिनात ते तांकां प्रून करून परतून बरीं फळां दिवच्याक ते तेंचें सगळें कितें आपलें जिवीत सोंपतात. पूण तरी पूण जर तीं झाडां आनी फुलांचीं झाडां फळां दिनात तर ते कातरून म्हूण उडयतात. तेच भाशेन आमी नर्सरीज, जे गार्डन नर्सरीज जावन आसात थंय आमी वेता, आमकां ग्राफ्टेड प्लांट्स म्हूण मेळटात. ग्राफ्टेड जे रोप आमी घेवन येता तितून जी झाडां जावन आसात जाका बरीं फळां दिवंक म्हूण जातात, ते ग्राफ्ट करून आमी दुसऱ्या झाडाक म्हूण लायता. त्याच वरवीं आयचें शुभ वर्तमान आमकां तीच शिकवण म्हूण दिता. जर आमी आमचें जिवीत जेजू सरशी ग्राफ्टेड करून म्हूण लावन दवरता
तर आमकां सदांच आमच्या जिवितान आमी आमच्या भितर जी गुणां जावन आसात ते वरवीं आमच्यान बरीं फळां दिवंक म्हूण जाता. कित्याक जेजू सदांच तें आमकां करूंक म्हूण आमकां तो फुडें व्हरतलो आनी तेच वरवीं ज्या भाशेन तेन आपलें जिवीत आमा पासत म्हूण सोंपून दिलें तेच भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवे चाकरी वरवीं फुडें व्हरूंक तो व्हरतलो. होच जावन आसा आमचो भावार्थ आनी विश्वास. पूण तरी पूण आमच्या जिवितान हें सगळें कितें घडटा तें पळयता तेन्ना एक दुबाव, एक टेन्शन, एक वरीज, एक भिरांतशी आमच्या जिवितान येता. ही सेकेंड वेव जे कोरोना व्हायरसची जावन आसा, जितलीं मनशां आमचे मुखार मरतात ते आमी पळयता, पूण आमचे पूण जिवितान भिरांतशी येता. फुडें कितें म्हूण जातलें? खरेंच हांव भायर वचपाचो काय ना तें आमी चिंत्ता. खरेंच हांव एके भाशेन जियेतलो काय ना तेचेर आमी नियाळ म्हूण करता. आनी जर आमकां मात पूण एक शिकपाण म्हूण येयल्यार आमी भिरांतीन म्हूण रावता. चड जर आमी भिरांत आमच्या जिवितान आमच्या मनान काळजान दवरता, ती भिरांत आमकां आनीक आनी आनीक पयस म्हूण व्हरता. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, जितलें आमी मागणी करता आनी जेजू सरशी भावार्थान आमी जियेता आनी रावता, तर खरेंच आमचें जिवीत सासणीक जिवीत म्हूण जातलें. तर म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना जे भाशेन जेजू जावन आसा दाखवेल आनी आमी फाटें सदांच त्या भावार्थान आमी आमचें जिवीत जिवन आनी देवाचें शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक पूण दिवंक आमी फावो जावं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवा, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो. आंकवार मारयेत हांव जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सास्तांचें जिवीत. आमेन. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पर देव सदांच आमकां जेजू सरशी रिगून रावूंक म्हूण आपयता. आमी जर जितले फावटी आमचें जिवीत ताच्या हातीन सोंपता, तो आमकां सांबाळता आनी राखता म्हूण आमचो भावार्थ जावन आसा. तर आतां ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेयत आसतना आमच्या मनांतल्यो थोड्यो मागणी जी जावन आसात त्यो आतां आमी देवाच्या हातीन धरून मागणी करुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणांक उदकें मोन दवरूंक आनी अडचण्यांनी मदें आपल्या कन्यांनी आनी शिकोवणेन भावार्थ्यांक जेजूचे गोवाय जावंक सारको मार्ग दाखयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी पवित्र स्नान घेतल्यांनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमचे जबाबदारी वळखून पवित्र आत्म्याच्या बोलान सदांच उर्बेवंत आसूंक आनी समाजीक तशेंच मानसीक निती खातीर झुजूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अदीक करून पवित्र स्नान घेतलेल्या भावा भयण्यांनी कसलेय येवजणी फुडें काडटात तेन्ना जेजूची शिकवण मनान दवरूंक त्यो काडून आनी परजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया.
जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशेंच वॅक्सीन तयार करूंक जायतीं वावुरल्यांत. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या वावराची कुशालकाय मेळूंक देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो तोडो मुक्तीपणान मातावलो. आमचे फिरगोजेन वावरूंक आनी गोवायकी दिवंक आमकां सदांच उर्बा आसूं आनी आमची फिरगोज बावाटाचो फुलेर जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो तोडो मुक्तीपणान मातावलो. भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उत्सार लावन त्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आनी सदांच तुजे सरशी आमी रिगून रावंक म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 41 C30. म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, जेजू खरी दाखवेल आनी आमी ताचे फांटे. हो आमचे मदें ताणें उपजयलोलो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. ह्या परी आमची खालती भेटोवणी तुका मानून आनी आमच्यो दर दिसांच्यो चालत्यो सांद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायतो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांची बळी. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदले योजनाक सपूर्णायक दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानांचो मेंढरो म्हूण ताणें आमकां दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Sorry,
आनी संसार भोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटया. तुझ्या कुर्सार आनी मोनोशिवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. ह्या वेळार आमच्या सर कुटुंबातले मेल्ल्यान तेंचे पासत आमी मागणी करुया. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागवेंत झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी
सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासनाच्या सासनांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोवपवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 54 D14. Gesù daquel ami forte, tacia जीवन मी जीवी. Gesù daquel ami forte, tacia जीवन मी जीवी. Daquel'aila moja baba Sabarda mae mogan odik formon kochamonan forde beta koshimapa. Gesù daquel ami forte, tacia जीवन मी जीवी. Gesù daquel ami forte, tacia जीवन मी जीवी. Adi daquel tu mi forte, moci sove rigun rauce, velit na riglole forte, nel falzat le sukun vele. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीचे बापा,
आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलाय. देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जिवंक, सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरूंक, सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीश म्हूण वळखूंक आनी तुका बापा महिमा आनी व्हडवीक आमी दिवंक पावो. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. हांव फादर जॉनाक दिनवासता कित्याक ताणें हें मीस पेटयलेलें आसा आनी प्रवचन केलेलें आसा. तर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी कोविडाक लागून पर्यान व्हडा भावार्थान थोडींच जाणां मिसान वांटो घेवंक आयिल्लीं आसात. त्या भायर हजारांनी लोक म्हणनाय तूं यूट्यूबाचेर ह्या मिसान वांटो घेतात. तुमकांय देव बरें करूं. तुमचे पासत आमी मागता, आमचे पासत तुमी मागात. कोयराक स्टेसाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचे मिडिया पासत फादर लिंडसे आनी ताचे वांगडी हांगसर आमचे पासत भरपूर वावुरतात दीस रात. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांकिस्तांव आनी हेर आमकां मदत करतात, आमचे वांगडी एके वतीन, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सकाळीं उठून ते हांगसर येतात, कित्याक आमी पवित्र भोजवण 5 दवरता. हे परी सकाळीं सगळ्या लोकां पासत आमी मागता. गोंयच्याच न्हय पूण आमच्या इंडियेच्या लोकां पासत आनी संवसारांतल्या आमच्या भाव भयणी पासत. कोविडाक लागून आमी सगळीं जाणो कितले हाल आमच्या लोकांचे जालेले आसात. आमी मागता, तुमी मागात आमचे पासत. तर दर दिसा म्हणनाय तूं हे भाशेन आमी मागणें कोत्ता आनी सगळ्यांनी इगोर्ज बंद केलेली आसा कोविडाक लागून. आमी थोडोच लोक येता म्हणून उक्ती दवरलेली आसा. तर हे भाशेन आमी सगळ्यां पासत मागता. पूण वाडत जाल्यार आमकां बंद करचें पडटलें. तर तुमकां आमी यूट्यूबाचेर सांगतले. आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी पळयतात ऑफिशियल बजिलिका बॉन जेजू. ताचेर तुमच्यान पळोवंक जाता आमी कितें म्हणटा पळय तें. आतां फाल्यां म्हणल्यार तूं लॉकडावन काडटात म्हणत, पूण मागीर ते म्हणटा पिकींग जातलें. हें कोवीड आतां वाडटलें म्हणटात, कित्याक खूब लोक आतां म्हणल्यार तूं ताका कोवीड जावंक लागलेलें आसा आनी लोकूय मरोंक लागलेलो आसा. तांचे पासत आमी मागता हांगसर. तर पळोवया. आतां मिसां म्हणल्यार तूं हे भाशेन आसतलीं 8 9:15 आनी 10:15 मीस इंग्लीश भाशेन, आनी सदां 7 आनी 8 आमी मीस दवरलेले आसा. ताच्या आदी म्हणल्यार तूं 6 इंग्लीश भाशेन मीस आसता. ताका कोण येना, पूण तुमच्यान यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता आनी हजारांनी लोक पळयतात आनी भाग घेतात. तर हांगसरूच न्हय, इंडियेकूच न्हय पूण भायल्या गांवांनी खूब म्हणल्यार तूं भाग घेतात. चडशीं आमचीं गोंयकारां. तर ह्या दिसांनी म्हणल्यार तूं पवित्र भोजवण 5 आसता, आयताराची 6 आसता. मिसां ह्या दिसांनी पयले 6 इंग्लिशीन, 7 आनी 8 हे दोनी मिसां उक्तीं दवरलेलीं आसा आमी. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर म्हणल्यार तूं तिचो सायबाच्या कपेलान मीस दवरता. पूण तर वाडत जाल्यार आमकां बंद करचें पडत, कित्याक आमकां बेश्टेच ते त्रास नाका आनी तुमकांय ते त्रास नाका. म्हणटा आमी पळोवया कशे भाशेन कितें चलता पळय तें, त्या प्रमाणे आमी फुडलीं पावलां मारया. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेयात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता हांव. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज नंबर 142 K8.